आयतारा मायामोळ वास्को हांगसर तळयेंतले वाडिल्ले करड आनी गाळ काडपाच्या कामाचो आढावो घेवपाक उदका स्त्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकर हांणी भेट घेतली। फाटले 15 दीस जाले ह्या कामाक सुरू आसा अशी माहिती वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी दिल्या। आरडीएस गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। मिनिस्टर फॉर वॉटर रिसोर्स दयानंद मांद्रेकर येयला आनी आमकां एक सपोर्ट बरो दिलो तेणें। तो येयलो पयलीं इनॉग्रेशन आयज तो परतो येयला रिव्यू करपाक। एका म्हणटा लायक तो मिनिस्टर सारकें काम आयज तो येयला चोवपाक हिंगा काम सारकें जालें ना तें। आयज आख्ख्या गोंया अशी लायक शेतां आहाय थोडी आहाय। हांव आयज विनंती करता आमच्या मिनिस्टराक की हे आमकां तुमी सपोर्ट करपाक गव्हर्मेंट लेवल। आनी एक सांगपाक जाय म्हाका की लायक कॉर्पोरेट हावजीस लायक एमपीटी शिपयार्ड आनी एनआरबी लायक बांदेकर ग्रुप आतां ते फुडें सरला आनी आमी फुडें आनी काम बी करतले हिंगा। इतके वेळ इतके शेतान वाडलेले ते पळयत जाल्यार भंय दिसतालो की इतके मोठ्या प्रमाणान जी पीड आहा ही पॉसिबल आहा काय म्हणटा ते कापूपाक। पूण म्हाका दिसता 15 दिसां नंतर आज जेन्ना आमी पळयता जाल्यार एक्सलंट जॉब एप्रिशिएट करण्यासारखी आहा की कार्लोसान हे प्रयत्न घेवन आनी त्या दिसा आमचे हांगा एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमचे गव्हर्मेंटाचे ऑफिशियल सांगणार आसले आनी आमी त्या दिसा सुद्दां सांगला की अशा पद्दतीचे प्रोग्राम आहा एक ताणें डिपार्टमेंटा पूण डिपार्टमेंट वचूंक जाय कारण की आमदार कोणा कडेन कितके पयशे मागतले। एखादो बरी गोष्ट आहा ही अवेरनेस करप सांगप आमचें कर्तव्य। ताका कोणी मदत करप मदत न करप किंवा कोणाची जबरदस्ती करप हें आमचें काम न्हू। आज म्हाका दिसता आउटपूट आफ्टर 15 डेज जाल्यार एक्सलंट बरो आउटपूट हांगा बरें दिसता पळयल्या नंतर बरें म्हणजे जे हें केल्या नंतर थोड्यो गोश्टी आतां कितें हें थोडे हांगा उडयल्लें आहा हें सुद्दां जर काडीत जर न्हू सवाल बी हाडून हें जर काडीत जाल्यार आनीक हांगा बरें ब्युटिफिकेशन बरें हें दिसतलें। ओवरऑल हो जो प्रोग्राम आहा हो एकदम बरो प्रोग्राम। हांव परत एकदां आमदाराचें अभिनंदन करता की बरो प्रोग्राम तेंच्यांनी हांगा राबयला।